आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमकां स्वागत करता सर. आमगेल विडियोज पुरो तुम्ही पळयला. तुमकां इष्ट जाल्ले म्हण जाल्यार आमगेल चॅनल लायक करून शेअर करून सबस्क्राईब कराची. हांव तुमकां आज आमची गेलेले स्टायलाचे सुंगटाचे पन्ना उपकर कशे करचे म्हणून दाखयतरस व्हिडिओ करून. हांगा हांवें 2 किलो बरी असल्या व्हड सुंगट घेतला. हांतू म्हाका काउंट 60 देखून 63 मेळ्ळा. हांव हें लायक करून स्किन आवटांनी करून ताजे नर पुरा काणू वेन्स पुरा काणू लायक करून धुवन घेतला. क्लीन जेवका सुंगट अशी पुटळ करून धुवका तुमी 1-2-3 उदकान सालेनी काडटरी. आतां हें रेडी हांव धुवन दवरलें सुंगट. आतां आमी हें सुंगट मत्ते कुळ्ळें हांव जळकेरान हें मत्ते कुळ्ळ्यान तूं करचें. हें सुंगट हांव तूं घाल न्हू एक गाज काडटर सर. हें सुंगटाक आतां गाज येता तेतना उदक येता. सो तुमी मासोलू हांव आतां सांगता तुमी मासलाक मस्त उदक घालून हेज्या मासलाक हद उदक घालून वाट्टोवका. आतां हांव शिजत घालतर सर. नेक्स्ट टायम मी मासलाक कसं घालचें म्हणून पळोवया. आतां हांव सुंगटान रकयतर सर. हांगा त्या सुंगटाक एक गाज येवो ते धरता आमी मसला कसं कसं पुरा घालचें म्हणून पळोवया. 2 kg सुंगटाचे 50 उपकर मसलाक कसं कसं जावका म्हणून आमी आतां पळोवया. हांवें 2 kg सुंगटाक असले गांवची मिरसांग हांव एक 35 बर घेतल्या असल सायजाची. असली हांवें 20 बर घेतल्या. ಒಟ್ಟು 55 मिरसांग घाल्या हांवें. तिखसाण तुमगेल प्रकार एडजस्ट करायची. चिंचाम एक लिंबिया इतले व्हड घेतला. एक मुष्टी व्हड मुष्टीन एक मुष्टी मीठ ह्या मसलाक. मागीर 50 उपकर एक भज्जूक 1 किलो बर पियाऊ अशी चॉप करून घेतला. आणि अर्ध वळी सोय कांतून घेतल्या. ह्या मसला घालूनय आमी अशी घालचे रंदयेक. आतां आमी 50 उपकर मसालो वाटूया. मिक्सरान आतां हांवें भाजिल मिरसांग चिंचाम आनी मीठ घालून घेतला. आतां अशी ड्राय थोडे क्रश करून घेवया. आतां अशी क्रश जातरी एक ह्या ग्लासान एक अर्ध ग्लास उदक घालून वाटून घेतर सर. 50 उपकर मसालो वाटून न्हय जाला अशी न्हय जेवका मसालो खर दवर नकाची. आतां आमी नेक्स्ट पियाव भाजूच्या स्टार्ट करूया. 50 उपकर एक कायलीन पियाव घाललाक हांव एक 3-4 असल दवल्यान तेल घालतरस नारलेल तेल. जळकेरांद एक केदनाय तेल नारलेल तेल यूज केल्या बारी रुची जेवचे. आतां ह्यो पियाव लायक तांबडो जेवताय भज्जूचो आसा. हें रंदे एक वापस पंड घालून हें पियावू आमी बावून घेवचो. आतां पियाव भाज्जो गॅसार. पियाव आतां अर्ध रेडी जाला आनीक रेडी जेवका समज तांबडो जेवका ह्यो पियाव. हांगा पियाव बच्चना हांगा सुंगटाक खतखत येतर आसा. हें सुंगट मदें मदें तशें करून चाळका तशी सोण वचूं नकाची गॅसार मूळ घेता. आनी आनीक एक सुंगट अशी गाज काडू दवरतना एक थंब उदक थंय घालून हाज्या सुंगटाची उदक येतर आसा पळयाची खतखत येतना. तुमी उदक घाल्ली म्हणजे जाल्यार ಒಟ್ಟು पातळ जाता. अशी गाज येवच्या जाल्ला हाका एक गाज येतना हें सुंगट पुराय उरूट जाता. मागीर आमी गॅस ऑफ करचे. सुंगटाक आतां लायक गाज आयला. उदक कितले सोडली पळयाची ताका हांव उदक घालून हाजे म्हणचे शिजयतना. आतां हें सुंगट पुरो शिजून उरूट जाला. आतां आमी गॅस ऑफ करचे हाका आनी मासोल जातरी मासोल आमी हाका रकोवचे. हांव गॅस ऑफ करतर आसत. पियाव आतां भाजून समो इश्शी रेडी जावन कलर चेंज जाला. आतां इतले समो पियाव भाजतरी आमी वाटून दवरलेलो 50 उपकर एक मिरसांग आनी तो घालचे. मसला मस्त उदक घालून नकाची सुंगटां उदक सोडता. ताजे नंतर कांतून दवरलेले अर्दवळी सोय ती हाका घालचे. हक्का घालून
या मसलाक शिरशिरेवच्या सोडका आम्ही तरी आता खतखत येतरी सिम्मू कोण सोडचे आम्ही सिम्मू कोण सोडतरी वैर लायक नर्रल त्याला मंडल रप्ताची ते दोलताय मसाला मी शिरशिराका जळकेರಂದೆ ಕೆದ್ನಾಯಿ ವೈರ್ ನರ್ಲಲ್ त्याला रपची ते दोलताय आम्ही शिरशिराका नामुंजला जळकेರಂದೆ लायक जायना आता के गाजव दंकून सोडता आता पुन्हा उपकरे खोळाक खतखत आयला आता हांव गॅस सिम्मुकोन सोडता सिम्मुकोन तई शिरशिरेच्या सोडतरस एक 10 मिनिट जो शिरशिरे तरी 5-10 मिनिट शिरशिरे तरी नारळाल तेलाच वयर मंडल रपताची मागीर आमी हें सुंगटाक रोखोवचें मसालो शिरशिराचे दवर न्हू एक 10 मिनिट जाल्ले हांव मध्य मध्य येवन चळतर आशिल्ली पळय लायक शिरशिरेला सायडा दाखोवन आनी परत तेल सोडला चिके वैरी तशीची लायक तेल्ला मंडल दिसता खतखत येतना आनी कलर चेंज जाला मसलाचे आता मी हो मसालो सुंगटाक रोखोवचो आता पुन्हा उपकरे मसालो सुंगटाक रकयतरस पुन्हा उपकरे मसालो हांव पुरो रकयलो सुंगटा वयरी आता बुरश बरसून घेवया एक कुलाक बरसून घेव तरी हा खतखत येता एक थोडे वेळ सिम्म कोण सोडचे आम्ही एक 5 मिनिट 10 मिनिट बरी त्यांच्या सुंगटाक मिरसांग चिंचाम मीठ पूरा घेत भितरी आता बरसून घेतला सुंगटा रंदे खतखत आयला आता मी हें उज्ज छान करून ढांकून दवरया एक 5 मिनिट बरी ते रंदे एक गाज हें सिरसिरे खाता मध्य मध्य येवन एक 10 गान चाळ्याची नामुंजला रंदे मूळ घेता एक 5 मिनिट वच्चो मागीर पळोवया कशी जाल्या म्हूण रंदे लायक शिरशिरेला पळया तशी सुकी जाल्या हांव ताजे खातीर मुंचे मसला मस्त उद्दा घाल नकाची म्हणून हद जाला सुंगट आनी मसालो लायक शिरशिरेला आता मी गॅस ऑफ करचे रंदे रेडी जाली पुन्हा सुंगटा पुन्हा उपकर रेडी ह्या स्टायलार तुमगेल घरकडे सुंगटा रंदे करायची कोर्न कशी जाला म्हूण म्हाका कमेंट करायची आमगेल व्हिडिओ पळयलेल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद।